सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयच्या मिसाचे बलिदानान आमी मागतले हांव सोंपलेल्या फ्रँकी गोम्स, दुसऱ्या वर्साचो उगडास, तशेंच सोंपलेल्या मानुएल प्लासो ह्या आमच्या बाबांक खिरीत भाशेन देवान सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर आनी मणिपूर आनी हिमाचल प्रदेश हांगासर कोश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवान तांकां उदीक आनी उदीक आपल्या दिरान बोडान राखून सांबाळूं आनी उदीक तांचो आसरो जावं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमी फुंक्या घेतला फुंक्या दियात. जेसो आपल्या शिसांक ना बुटी ना बुती घेवन वचूंक फरमायता, पूण जें कितें तांकां सुर्गीच्या राज्याक गरजेचें तेंच घेवन ताणें वेचें म्हूण तांकां आज्ञा दिता. आमचे जिवितांत दर दिसाक देव आमकां सांगता ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेर सदांच सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें, तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राचून चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जुदा जुजेशी आयलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून दोनया तुज्या सेवकाक कुशीन व्हरून तुजे कडेन उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका, कित्याक तूं आमकां खूद फारो म्हूण येता. म्हज्या दोनयान आपल्या सेवकां कडेन अशें विचारलें, तुमकां बापूय वो भाव आसा? आनी तुका आमच्या दोनयाक आमी असो जबाब दिलो, आमकां एक म्हातारो बापूय आनी म्हातारोपणार जल्मल्लो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताची आवयचो तो ताका एकलोच उरला आनी ताचो बापूय ताची चड आपुरबाय करता. तेन्ना तुज्या सेवकांक तुवें म्हणलें, तुवें ताचेर नदर घालूंक जाय, ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमचे बरोबर येयना जाल्यार हांव तुमकां म्हज्या फुड्यांत घेवचोच ना. तुज्या सेवकाक आमच्या बापायशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या दोनयान सांगलोलें तें सगळें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इल्लो बोरो आमकां हाडात.
अशें आमच्या बापायन आमकां सांगलें तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचोंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमच्या बरोबर येता जाल्यार आमी वेतांव. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बरोबर वेल्या बगोर आमच्यान त्या मनशाच्या मुखार उबे रावंक नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी बरें जाणत, आनी एकलो म्हाका सांडून वेतोच खरेंच ताचे कुडक्यांनी कुडके केले आसतले म्हूण हांवें म्हणलें. आनी आयच्या दिसा पर्यंत हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतां हाकाय म्हजे सोरशिल्लो तुमी व्हरतात, आनी ताका कितेंय वायट जायत जाल्यार म्हाका दुखांत घालून हे म्हजे पिकलोले केंस तुमी मेलोल्या मोदें धाडतल्यात. थंय आसलोल्या सगल्या मुखार जुजेन आपल्या भावाक आपली भावना आनीक लिपोवन दवरूंक जाली ना. आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटच जुजेन आपल्या भावाक आपली वळख करून दिली तेन्ना तो आनीक थंय आनी कोण नासलो, पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारोआच्या राजहालांत पर्यंत ही खबर पावली. जुजेन आपल्या भावाक म्हणलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा? ताच्या भावांनी जबाब दिवंक जालें ना. तांकां सारकीच जींट कशी मारलोली. उपरांत जुजेन आपल्या भावाक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगलेक येतोच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमचो भाव जुजे, तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी खंती बरीत जावं नाकात, आनी तुमी म्हाका हांगा विकलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात, कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमचे फुडें धाडला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्यांचो विजमिताचो उगडास दवरात. परतून म्हणया, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्यांचो विजमिताचो उगडास दवरात. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. तांचें उदार पासून काडून उडयलें. तांचे फुड्यान एक मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो उगडास दवरात. ताचे पांय सांकळ्यांनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोकडाचें जुल्म बसयल्लें. शेकी ताणें पारखून सांगलोलें तेंच घडून आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो उगडास दवरात. तेन्ना ताका बणकणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तेचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्यांचो विजमिताचो उगडास दवरात. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनीक शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy.
सर्विस्पो तुमचे सव्यासूं तुमचे सगळे आसूं मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्या जेसून आपल्या शिसांक म्हणे वचून सर्गीचे राज लागीं पावलां अशें परगोट करात वायटकारांक बोरीं करात मेल्ल्यांक जिवंत करात कोडकारांक नितळ करात देंवचार काडात तुमी फुकट घेतलां फुक्या दियात तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावलीं वो वाणू वो दांडो कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो खंयच्या एका नोगरांत वो गांवांत भितर सोदतोस तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले बाय सरोसो तांगेर रावात तांच्या घरांत भितर सोदतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूल फाफडून उडयात हांव तुमकां खरेंच सांगतां त्या नोगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा उदीक दिलाय मेळटली जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मग भाऊ भयण आयचे पयल्या वाचपांत आमी आयकता उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले जुसे आपल्या भावांक मेळटा कित्याक ह्या भावांनी आपल्या ह्या भावाक नाकारलेलो ताका इजिप्तकारांक विकलोलो आनी आपल्याची ही वायट कोरणी आपल्यान केल्ले हो अपराध दुसऱ्या मदें तांकां सांगूंक लज दिसताली पूण सगळी माजार जुसे आपल्या भावांक बक्षिता आनी तांकां आपणायता इतलेंच न्हय बोगसोणे दिवन जें कितें तांचो वावर आसलो आपल्या बापायक मेळपाचो हो वावर तो शात्ती पावयता हेचे शुभ वर्तमानांत जेसू आमकां म्हणटा तुमी फुक्या घेतलां फुक्या दियात आनी आपल्या शिसांक कोण तरी एक शीस आपल्या जिवितांत कार्य करतलो ताणें आपल्या जिवितांत कितें करूंक जाय कित्याक जेसू आपल्या शिसांक सगळें फुक्याक शिकोवन दिता एक गुरू जावन तांचे लागीं तो कांय मागिना न्हय म्हूण कांय आवडेना पूण आपूण शीस आनी आपल्या शिसांक आपूण बापाचो एक प्रतिनिधी न्हय पूण बापाचो पूत कसो आपल्या शिसांक तो प्रतिनिधी कशें पाठयता तेन्ना तांचें सगळें कितें आसचें आनी कितें ना तांणी व्हरचें न्हय तें तांकां सांगता कोडकारांक नितळ करूंक देंवचार काडूंक मेल्ल्यांक जिवंत करूंक वायटाकारांक बरी करूंक तो तांकां पाठयता काय बरी भावा भयणीनो जेजूची आज्ञा वचात तो म्हणटा तुमी फुकट घेतलां फुक्या दियात तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय कित्याक तुमी कितें खातल्यात कितें जेवतल्यात हाचो हुस्को धरूं नाकात कित्याक दोंगरावेलीं झाडां देव शिंपता आनी काय बरो जेजू तांकां म्हणटा वचात ज्या घरांत तुमकां येवकार दितीत तांकां शांती तुमच्या सव्या आसूं अशें म्हणून तांगेर रावात जेयात खेळात जो तुमकां येवकार दितना वो तुमकां स्विकार करिना तुमची शिकवण मानून घेना त्या गांवांतली तुमच्या पांयाची वाणाच्यो दूड सुद्दां फाफडून तुमी थंयसर वचात काय बरी आज्ञा जेजूची आमी देवाच्या राजाचे प्रतिनिधी आमच्या जिवितांत दर दिसाक हें देवाचें राज परगटूंक आमकां गरज आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमच्या दर दिसाच्या वेव्हारांत देवाचें राज आमी कशे तरेन परगटूंक राजी आसा तो आमकां विचार करुया जायते फावटी घडीक म्हजी बेसार माय जायते फावटी म्हजी शेळे मोडाय जायते फावटी म्हजी आडसाय हें देवाचें राज परगटूंक म्हाका मुखार प्रतिनिधी कसो फुडाकार घेवंक जायते फावटी फाटीं दवरता अशे दिसाक जेजू आमकां उलो मारता आमी फुक्या घेतलां देवा सोशिल्लें देवाचें आमी सगळीं पुतो धुवो जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सगळें ओदीक तें फुक्यांत दिवया आमचे शिकोवणी प्रमाणे आमचे चाली प्रमाणे आमच्या कोरणे हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया
गायन घेऊया C31 पेज नंबर 41 C31 संसारातल्या मनसांतलो तुका सारको नाका सारो इतल्यो चात्यो आनी मोग्यो कोणीना तुज्यो मातू तुज्याच मोगान उदकालो म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक अनुवयलें आमच्या नाकी पवित्र चुलीच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोड जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत दिसान दीस अदीक सुफोड कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सूर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुमरमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा. तीर बोरवशान ताची मोहिमो तेण्या कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 स्वर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव आतां तांचो सोय मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो उगूर पोरगोटुया तुज्या कोसाक आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगोस्त तरी आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांचे परजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी भंय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं चेरा समकाय तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो घरात समकाली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां धाडणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आन्याक आमी बरोवशा नोत्रेकता उतरांक तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दवरतां म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तुका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या सूंक माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शरीराच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां भरले, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. तुमचे संगती आवाज संसार So